फक्त गायोच न्हय बैलांकूय मारपाचेर बंदी घालपी कायदो करचो अशी मागणी वाळपयच्या गो संवर्धन केंद्रान केल्या। गोंयांत धिऱ्यो चालू करपाकूय गोरक्षवाल्यांचो खर विरोध आसतलो। गोवंश रक्षा मंचाचे हनुमंत परबान प्रुडंटाक ही गजाल उलोवन दाखयली। सध्या भाजपाचे कार्यकर्ते सोडून सगळ्यांक मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मेळपाक मेळटा। पर्रीकार सध्या अल्पसंख्यांकांक खूश करपाक पेटला म्हणून परबान टिका केली। प्रुडंटाच्या काउंटर पॉयंटात तो उलयतालो। युजली तुमचो ओपोज ना की स्लॉटरिंग करपाक ओपोज ना स्लॉटरिंग करपाक ओपोज आसा। सबंद गोंयभर स्लॉटरिंग बंद जावप ह्याच उद्देशान आमी 2008 सुद्धा एक जनहित याचिका ऑनरेबल हायकोर्टान दाखल केल्ली। तुम्ही बैलांकूय मारपाक तुम्ही ऑपोजिशन काव इन्क्लूड्स इज अ फॅमिली ऑफ काव। काव बैल आयलो पाडो आयलो सगळी इट इज अ फॅमिली ऑफ काव। काव मिन्स डेफिनेशन कावचे अशें आसा इट इज अ फॅमिली ऑफ काव। मागीर बैल आयलो पाडो आयलो वासरू आयलो सगळे आयले। तुझे जेन्ना पक्षाचो स्वताचो मुख्यमंत्री म्हणटा तुमकां सांगलें न्ही अपॉइंटमेंटूच मेळना न्ही कार्यकर्त्याक अपॉइंटमेंट ना जनतेक मेळटा। तू जनता म्हणून वचपाचो थंय जनता म्हणून आमी जो विशय पयलीं घेवन गेले आमी मेमोरंडमूय दिले पूण आमकां सीएमान अजून तसो टायमूच दिवंक ना। आमचे ट्रस्टाचे सगळे लोक त्या खातीर बेजार आसा माननीय मुख्यमंत्र्यांचेर। तुका दिसना हे सगळ्यो गजाली तूं इमोशनल लेवलार वचून चिंतता बिकॉज इंडियन ब्रीडूच इंडियन ब्रीड वांगडा रावप यू आर थिंकिंग की सामकें इमोशनल नाही तूं आज लोकांक जागृतीची गरज आसा। तुमकां एक सांगता आज ब्राझील सारकेलो देश हो आज वर्ल्डाक लिडींग म्हणजे दूध जर आसा खंय वर्ल्डाक जर जागतीक जर ब्राझीलान आज शिफ्ट केल्ले आसा तो आज इंडियन ब्रीड जावं लोकल ब्रिडा कडेन वता। जर्सी यांच्यांनी कॉन्सेप्टूच स्टॉप केला। सरकारा कडल्यान एंटायर हेका तुजी अपेक्षा कितें? एक म्हाका अपेक्षा क्लियर दिसता की गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तूं बंद करचो म्हणटा। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स ते आमी कोर्टान कितें ते सांगतले पूण सरकार कडल्यान अपेक्षा इतलेच आसा आमकां गोवंश हत्या बंदी कायदो गोंयान हाडचो हें आमकां आनी विधानसभेन तेजेर चर्चा जावची। कित्याक भारतीय जनता पार्टीचे जेन्ना सरकार हांगा आसा आनी केंद्रांतले सरकाराचे सुद्दां खूब कडेन आमी हालीं दिल्ली बी गेल्ले की भारतीय जनता पार्टी कडल्यान अपेक्षा आसा देशभरान हो कायदो येवचो म्हणून। पॉलिटिकल वील ना म्हणटा तुवें करपाक? एक्झॅक्टली ना। कित्याक? लोक नाराज लोकांची नाराजी घेवंक जायना अशा प्रकारचे हे जातात। खंयच्या लोकांची? क्रिश्चन लोकांची आसूं येता एक वेळ त्या खातीर मुख्यमंत्र्याक अडचणी आसूं येता। सध्या बुल फायट जावची म्हणून लॉबिंग चल्ला तुमचो व्ह्यू कितें? बुल फायट जावची न्ही आमचो विरोध आसा गोवंश रक्षा म्हणून आनी आमचे केंद्र म्हणून आमी हेजेर आंदोलन उबें करतले आनी हेका आमचो सगळ्या पातळीचेर विरोध आसा। तिस्क उसगांवचें हॉस्पिटल बांदून 9 म्हयने जाले तरी हॉस्पिटलाचें अजून उक्तावण जावंक नाशिल्ल्यान उसगांव धारबांदोड्या वाठारांतल्या लोकांचे हाल जातात। ह्या हॉस्पिटलाचें जाता तितले बेगीन उक्तावण करचें अशी मागणी थंयच्या लोकांनी लावन धरल्या। कामगारां खातीर केंद्र सरकारान बांदिल्लें हें हॉस्पिटल हालींच गोंय सरकारान ताब्यांत घेवन सारकें केलां। हॉस्पिटलाचें काम जाल्यार 7-8 म्हयने जाले सगळें रेडी आसा हॉस्पिटल आनी पयलीं आमकां सांगलें म्हणजे आमी विचारीत आसता केन्ना जातलें म्हणून। पयलीं आमकां सांगलें की 19 डिसेंबराक जातलें म्हणून। पयलें 19 डिसेंबराक जावना मागीर सांगलें 26 जानेवारी जातलें म्हणून। पळय आनी 26 जानेवारी जावना तर आतां आमी 15 ऑगस्टाची वाट पळयता की 15 ऑगस्टा तरी स्टार्ट जातलें म्हणून। रातचो समज कोणाक प्रॉब्लेम कितें जालो जाल्यार आमकां कोणूच डॉक्टर मेळना। इवन हॉस्पिटलान सुद्दां अजून स्टार्ट केल्ले कोरोना म्हणून थंय कोण डॉक्टर आसना। पूण हांव हेंचे कडेन मागता सरकारा कडेन बेगितल्या बेगीन आमचें हॉस्पिटल चालू करचें कित्याक सगळे कडेन हॉस्पिटल नवी बांदल्या ही बांदून रेडी आशिल्लें हॉस्पिटल अजून स्टार्ट करिना। सेंट्रल हॉस्पिटल तिस्क हें उसगांव गांजे गुळेली पाळी आनी सरावंडींग हांगासर धारबांदोडा तालुका हांकां सगळें बेनिफीट पूण तें हॉस्पिटल दुर्दैवान आज सामकें बॅड कंडिशनान आसा अजून तें चालूय जावना। सांकवाळे शेनवारा 3 सांजे जाल्ल्या अपघातांत रस्त्याच्या कुशीन चलत वचल्या एका कामगाराक आगताक मरण आयलें जाल्यार गाडयेच्या ड्रायव्हरा सयत हेर 3 जाण जखमी जाले। तिगांकूय बांबोळे जीएमसीत घाल्यात। पुलिसांनी ड्रायव्हराच्या आड गुन्यांव नोंद केला। पयले जाल्यार बॉडी ऑलरेडी सायडीक रस्त्याचेर पडलेली आनी गाडी फुडें आसली आनी ते ड्रायव्हर आमकां कांय मेळना। हांगा एक सांकवाळा एक फॅटल एक्सिडेंट जाला ते स्टेलो गाडी G06D 3577
ही रॅश एंड निग्लिजंट मॅनरान येवन आउट ऑफ कंट्रोलान वचून रस्त्या भायर गेल्ली आसा आनी 2 पेजिस्ट्रियनाक नॉकडावन केल्ले आसा. तातूंतलो एकटो ऑलरेडी संजीव कुमार हो डायड मेलेलो आसा आनी रंजन खलप्पा हो सिरियस आहा, ताका जेम्सीन व्हेलेलो आसा. आनी ड्रायव्हर बीन कोण बी कळ्ळा? ड्रायव्हराक बी मार लागिल्लो आसा. ड्रायव्हराचें नांव अब्दुल अजीज आनी मुल्ला आनी ताजी चली आशिल्ली ती दोग जाणां बी मार लागिल्ले आसा आनी तांकां जेम्सीन व्हेलेलो. आता घे एक व्यावसायिक विसव.